म्हापशा रेंट बायकवाल्यामदीं पेटलें. झगड्यांत एकल्यान दुसऱ्याच्या कानाक घास मारलो. ह्या प्रकरणात पुलिसेन समीर पेडणेकाराक अटक केल्या. कोर्टान ताका 5 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. जाल्यार दुसऱ्याचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अटक केला तो समीर पेडणेकार, म्हापशें खोर्लीचो. बस स्टँडाचेर 2 रेंट बायक भाड्यान दितात त्यांच्या मदीं वाद जालो आनी त्या वादांचे हे जे एकल्याक इंजर्ड करपाचें गेलो एक दुसरो जो आसलो समीर पेडणेकर म्हणून हेणें दुसरो जो आसलो पळय रेंट बायक तेच्या कानाक घास मारलो आनी ताका जखमी केलो. त्या उपरांत ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो आनी त्या उपरांत ताका जीएमसीची ट्रिटमेंट चालू आसा. आनी जो समीर पेडणेकार हो जो सस्पेक्ट एकूच आसा ताका म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केलो आनी आयज ताका म्हापसा JMFC कोर्टान ताका रिमांडाक उबो केलो. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करता. प्रेसिडेंटा खातीर म्हापसा काम करता.